हरिगुरुभ्यो नमः. आता आमगेल्या मंदिराचे सुवर्ण महोत्सव प्रयुक्त आमगेल्या परमपूज्य गुरुवर्यान दीप प्रज्वलन करता म्हणून हांव तांकां प्रार्थना करून घेता. सकाळान उठान रावका म्हणून विनंती. शन्नो मित्रः संवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः. नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि रथं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्. सोम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. ओम प्रथम जावन स्वाम्याले चरणकमलाक प्रणाम करून हांव श्रीराम भजना मंडळी आणि श्रीराम मंदिराचे बगे स्वाम्यांक किरुपरेचे दिवच्याक तांगेले अनुमती घेता आसा. ಮಿತ್ತಬೈಲ पुती ग्रामात उडबिरे देखून 8 किलोमीटर दूर असचे एक सनो गांव. हांगा आमगेले समाजाचे सुमार एक 15 घर आसा आनी आमगेले जनसंख्ये 70. पुराण प्रसिद्ध पुत्तिगे सोमनाथ शिरो हांगाचो ग्रामदेव. आमगेलो गांवांतू जेनाक एक देवाल बग्गे तिळवळीक येवका, देवाल बग्गे भक्ती येवका, श्रद्धे येवका म्हळ्यार उद्देशा खातीर आमगेले मलगड्यान 1960 इसवेंतू हांगा भजना मंडळी प्रारंभ केली. प्रारंभारी भजन करच्याक समकट जाग नाशिल्लो जाल्यार आमगेले गांवच्या दिवंगत सुब्राय प्रभू आनी दिवंगत पुरुषोत्तम नायक हांगेल्या घराचे आनी तांगेल्या आंगडीचे कुडांत पुरा भजन निरंतर जाता आशिल्ली. जाल्यार आमकां एक कट्टड जावका भजन करच्याक एक अति अगत्य जावका म्हण सांगून आमी आमगेलो मस्त आश आशिल्ली. कसं की देवाक आमगेले वगी देवाल दय की स्वाम्याला आशिर्वाद की 1972 इसवेंतू हांगा एक दिव्य भव्य कट्टड निर्माण जावन आमी हांगा श्रीरामचंद्राक प्रतिश्ठापन केलें. ह्या कट्टडा निर्माणाक स्थळदान दिवंगत वासुदेव नायक आनी श्रीनिवास नायक हांगेल चेडवान मंदिराक स्थळदान करून दिलें. मुखारी हे कट्टड निर्माण जाले नंतर हाजे उद्घाटने आमगेले काशी मठाधीश श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामीले हस्तान 1972 जनवरी 27 तारीखात हाचे उद्घाटन जाल्लें. प्रारंभ दुखुनूची प्रति शेनवार हांगा भजने पुजी जाता आशिल्ली. तशींच हांगा प्रति वर्स 11 दिसाची नगर संकीर्तना भजनोत्सव आनी लास्ट 12 दीस भजना मंगलोत्सव आमी विजृंभणे भक्तेरी श्रद्धेरी हांगी आचरण करून येता आसाची. ह्या प्रतिश्ठा जाल्ले दिवस आमी प्रति वर्स प्रतिश्ठा वर्धंती म्हणून प्रति वर्स आमी हांगा आचरण करताची. हांगाचे एक विशेष कसं म्हण सांगल्यार आमगेले मंदिराचे आराध्य देव जावन श्री सीतापती रामचंद्र देव आसा. जाल्यार आमगेले हांगा उत्सव मूर्ती गोपाल कृष्ण देव.
एक मंदिर म्हण आशिल्ले कडेन उत्सव म्हण अशें मस्त उणें कसं की आमगेल भाग्य की देवाले आमकां अनुग्रह की स्वाम्याल आमकां आशिर्वाद की हांगा ह्या कार्यक्रम मस्त विजृंभणेर जाता असं ह्या ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಹಂಗೆ ಕಶ್ ಆಯಿಲೆ ಮುಂಚೆ ತಾಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಸ 1971 ಇಸ್ವಿ ಅಂತೂ ಉಳ್ಳಾಲಾಚೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತೂ श्रीराम भजना मंडळी भजने सेवकोनगे वच्चे गेल्लेले आसाची त्या संदर्भारी थंय दर्शन जाता आशिल्लें दर्शन जातना कसं की अचानक जावन थंयचे दर्शना पात्रेन एक ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ देवाल मूर्ती आमगेलो गांवचो दिवंगत पुरुषोत्तम नायक हांगेले माथ्यार दवरनो तुम ही मूर्ती घेवन वच्चाची तुमगेल गांवांत स्थापन कराची तुमकां देव अनुग्रह करता तुमकां देव नंदगोपाल करून दिता तुमगेल गांव म्हूण एक सामको अभय जालेलो आसा आमकां तेन्ना ಸ್ವಲ್ಪ भंय केलें ना इता म्हळ्यार आमगेल्यागी हांगा तितली वेवस्थी ना आशिल्लें एक मूर्ती हाडून दवरले नंतर ताका व्यवस्थित असलें मात जाता जाल्यार थंय वपास कसले सांगलें म्हण सांगल्यार त्या विशयार तुमी कसलें आलोचन करनाकाची तुमकां सक्कट रितीन देव स्वामी तुमकां अनुग्रह करून दिता त्या विशयार कसलें आलोचन करनाका म्हण सांगलें ताजे नंतर जाल्लेले हांगाचे अभिवृद्धी हांगाचे देवाल कार्यम खंयची कामां आमी स्वाम्याले वयर आमकां अशीचे अभिमान आमकां तामगेलो अनुग्रह आमकां सदां मेळटा आशिल्लेंच प्रतिश्ठा महोत्सवाचे रजत महोत्सव आम्ही माघ शुद्ध द्वादशी 19/2/1997 अंतू एक आचरण केलो ह्या संदर्भारी आमी एक सभागृह निर्माण केलें ह्या रजत महोत्सवाक उडगासा खातीर आमी एक सभाभवन निर्माण केलें ताजे उद्घाटन आमगेले परमपूज्य गुरुवर्य गोकर्ण प्रतगाळी जीवतम मठाधीश श्री विद्याधिराज तीर्थ स्वामी हांगेले दिव्य हस्तान जाल्ले ताजे नंतर हांगा मस्त देवाल काम जाल्लें अभिवृद्धी काम जाल्लें म्हळ्यार निरंतर हांगा आमी देवाल सेवा करता आशिल्ले जे स्वाम्याल सेवा करता आशिल्ले ताजे निमती आमकां मस्त रितीन आमगेले समाज मस्त उद्धार जाल्ले भजना मंडळीचे सुवर्ण महोत्सव प्रयुक्त आमी 2010 इस्वींतू हांगा देवाले गुडये वयरी आनी मुखारच्याचे वयरी गोपूर निर्माण करून मंदिर ताजे पुनर्प्रतिश्ठा कार्यक्रम केले हाजे पुनर्प्रतिश्ठा उद्घाटन आमगेले परमपूज्य गुरुवर्य काशी मठाधीश श्री संयमन तीर्थ स्वामीजी हांगेले दिव्य हस्तान जाल्लेलो आसा भजना मंडळीचे सुवर्ण महोत्सव आमी 17/5/2010 20/5/2010 विविध धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम करून मस्त वैभवरी आमी आचरण केलें ताजे नंतर आमगेले मंदिरांतू अनेक कार्यक्रम जालो अनेक देवाल कार्यक्रम आनी तशीच अभिवृद्धी कार्यक्रम जालो गर्भगुडी आशिल्ले देवाले मंटपाक रुप्पी जाल्लें गर्भगुडीच्या बागलाक रुप्पी जाल्लें तशींच देवाक प्रथम जावन रुप्याचे कवच जाल्लें ताजे नंतर क्रमेण जावन देवाल धंय म्हळ्यार कितली होडी म्हण सांगल्यार भांगराचे कवच आमगेले पुरा देवाक भांगरा कवच जाल्लें हें आमगेले अनुग्रह आनी स्वाम्याल आशिर्वाद म्हण सांगल्यार खंयचेच चूक जायना ताजे नंतर आमगेले हांगा अनेक कार्यक्रम जाता आशिल्लो आमी आमगेले मंदिराचे सुवर्ण महोत्सव 2022 कोरके म्हणून आमी आलोचन केलेलो आसा आमगेले आमकां मंदिराक एक उत्पत्ती म्हण मस्त ना जाल्यार हांगा कार्यक्रम मस्त जाता आसा जाल्यार ताका एक उत्पत्ती कसले वाट जावंक जाल्यार सभागृह तसले कसले एक वेवस्था आसा म्हण जाल्यार आमगेले इतली कार्यक्रमाचे आमी ताजे खर्च काडचें साध्य जाता म्हण आमी एक आलोचन केलें तशींच ज्यानाक उपयोग जावका ज्याना उपयोग जावका कित्याक म्हळ्यार आमगेले ಸ್ವಲ್ಪ हळ्ळी जाल्ले निमती आमी कसो कार्यक्रम करता जाल्यार भायर वचूंक जाता जाल्यार आमकां हांगा एक लायक मंदिर आसा म्हण मंदिरा लागीं एक सभागृह आसा म्हण जाल्यार
आमगेले मंदिरा कार्यक्रमाकय जाता आमगेले समाजा कार्यक्रमाचे जाता आणि ಇನ್ನಿತರ समाजाचे ಕೈ ಹಾಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅನುಕೂಲ जाता म्हण सांगनो 2020 ಅಂತೂ आम्ही आमगेले आडಳಿತ मंडळींत एक एक सभागृह निर्माण करका म्हण एक आलोचने केली जाल्यार कसं की प्रारंभार आमकां अडचणी आयले 2020 ಅಂತೂ आयलेले ते करोना निमती आमगेले काम 2 वर्स स्थगित जाल्ले आमी ह्या कार्यक्रम 22 नंतर प्रारंभ केलो जाल्यार कसं की आमगेले काम रफ्ता गेल्ले कळ्ळी जाल्यार आमकां तेन्ना एक विशय कळ्ळो कसो म्हळ्यार आमी आमगेले ह्या हॉलाचे फुडी आशिल्लो हॉल उद्घाटन केलेलें आमगेले परमपूज्य विद्याधिराज तीर्थ स्वामीजी हांगेले दिव्यस्थान केलेलें आसा आनी आमी त्या मठांत वचून आमी एक तांगेले आशिर्वाद घेवन येयली म्हूण सांगिल्लें आमगेले वयर एक आमकां कसं की एक दिसलें तशी आमी आमगेले परमपूज्य गुरुवर जावन आशिल्ले विद्याधीश तीर्थ स्वामीजीले चरण कमलार वचून सांगून अशी स्वामीन आमगेले एक चूक जाल्ली आमी ह्या हॉल बांदचे वेळार तुमगेले आशिर्वाद घेयनी म्हूण सांगून येलें तेन्ना तांणी आमकां मस्त रितीन समाधान केलें आनी सांगलें बरें जाता सकट तुमगेलें कार्य आमी हें जाता म्हणून तशें आमगेले स्वाम्याले आमकां तांणी धनरुपारी आशिर्वाद करून ह्या कार्यक्रम संपन्न जावच्याक तांगेले तांणी पूर्ण आशिर्वाद केलो आज पळयतना आमकां तांगेले पूर्ण आशिर्वाद प्राप्त जाला म्हणून दिसता ह्या कार्यक्रमांतू आमकां मस्त जनान तनुमन धन रितीन सहाय केलेलो आसा ह्या संदर्भार आमी हांगा केला व्यक्तींक उल्लेख करचे आमगेले परम कर्तव्य म्हण दिसता आमकां प्रारंभार अय्यंपई माम म्हूण हांगाचे बॉम्बे आशिल्लो ताणें आमकां प्रारंभार एक्चुली आमगेले कसलेंय नाशिल्लें त्या संदर्भार तांणी आमकां मस्त रितीन सहाय करून आमकां हुरूप दिलेलो आसा तशींच भजने करच्याक निड्डोडी विठ्ठल नायक हांणी आमकां मस्त सहाय केलेलो आसा विठ्ठल नायक म्हळ्यार भजने मामू म्हणून सकट जाणां प्रतीती ताजे नंतर विशेश जावन आमी ह्या संदर्भार तांकां नमन करचें इच्छा करता कसो म्हळ्यार आमगेले गांवचे आमगेले 2 जावय मनीस प्रथम जावन पांडुरंग एस कामत आनी दिवंगत पुरुषोत्तम नायक आनी रोहिणी नायक हांगेले जावय आनी तांगेली सुपुत्री मालती आनी पुष्पा कामत हांगेले बामण तांणी आमकां प्रारंभार दुखून सर्व रितीर खाली धन म्हूण सांगना सर्व रितीर आमकां तनु मन धन सहकार दिवन आमकां हुरूप वचून आमकां एक धैर्य दिलेलो आसा तांकां आमी केन्ना विसरूना तशींच अनेक व्यक्ती कोण म्हण सांगल्यार तो आमगेलोची जावय मनीस विजयेंद्र शेणाय म्हणून तो आमगेलो चरडप्पा प्रभू म्हण आमगेले चरडप्पा प्रभू म्हण आमगे गुड्ड्यांगडे हितू तागेलो जावय तागेले दुवेल नांव जानवी बाब म्हणून विजयेंद्र शेणाय तांणी तशींच बामण मेळ्ळें तांगेले गांवचे वयर एक स्वाभिमान दिवन आमकां पूर्ण दुखून तांणी आमकां सर्व रितीन सहकार केलेलो आसा आतां विजयेंद्र शेणे मामू दिवंगत जालेलो आसा जाल्यार तागेले पूत रामनाथ शेणे तांणी तांगेले बापसूल वाटेर आमकां आनीक सहाय करता आसाची आनीक प्रस्तुत आमी आयकूच म्हण जाल्यार आमकां आतां सर्व रितीन सहकार दिवचे आनीक एक 2-3 व्यक्तीलें नांव सांगचें आमगेलें कर्तव्य म्हण दिसता गुड्डेंगडी चरड प्रभू हांगेलो पोतू जनार्दन प्रभू म्हळ्यार सांगता म्हळ्यार आमकां खंयचेय टायमार खंयचेय रितीर सहाय निमगेल्यार ना म्हूण सांगतालें न्ही आमकां मार्गदर्शन करून आमकां सर्व रितीन सहकार करता आसाची तशींच आमगेलो गांवचो नरेंद्रनाथ नायक म्हळ्यार आमगेलो मितबेल नायक कुटुंबाचो त्रिविक्रम नायक तागेलो मलगड पोतू तो आमकां ह्या हॉला मेन आमकां मस्त रितीन आधार स्तंभ जावन आशिल्लो नरेंद्र नायक म्हळ्यार आमकां कलेक्शन वचचें जावो खंयचे व्हड व्यक्ती मेळची जावो ताणें जावन खुद्द जावन ताणें आमकां मस्त रितीन सहाय केलेलो आसा तशींच आनेकलो आमगेलो दिवंगत पुरुषोत्तम नायकालो पोतू बालचंद्र नायक ताणें आमकां मस्त रितीन सहकार केला आमकां भाटीबाला राबला आनीकय तो करता आसा ह्या संदर्भार तांकां हांव स्मरण करता आसा आनी आमगेले मंदिरांत ते आचरण करचे
उत्सव जो कार्यक्रम बघितल्यार रामनवमी, कृष्णाष्टमी, पुनर्प्रतिष्ठा, सामूहिक चूडी पूजे, दीपाराधने, मंगलोत्सव, प्रतिष्ठा वर्धंती इतले पुरा कार्यक्रम आम्ही मंदिरारी भक्तेरी श्रद्धेरी आचरण करता आसाची. तशींची प्रति दिवस संजेवेळा हांगा 6 गंट्याक बागेल काणू देव लावन रामरक्षा स्तोत्र, विष्णु सहस्रनाम, श्रीराम नाम सांगून हांगा दिव जोडून हांगा आरती करता आसता देवाची. तशींची प्रति शेनवारा हांगा भजने जावन आमगेले श्रीराम भजना मंडळी भजन जावन तशी महापूजा जाता आसा. हे आमगेले मंदिरांचे जावची चटुवटिके बग्गे. आनी आमगेले हे सभागृह विशय सांगचे म्हण जाल्यार सभागृहांतू आमकां बांदूचे ಸ್ವಲ್ಪ लेट जाले निमती आमकां ताचे खर्च ಸ್ವಲ್ಪ चड जाले. आमगेले ओरिजिनल एस्टिमेशन 2,40,00,000 म्हण आशिल्लें. जाल्यार कसं की आमकां देवाल दय स्वाम्याल आशिर्वाद निमती काम जालना जाल्यार आनीक ಸ್ವಲ್ಪ उणें आसा. जाल्यार आमकां आमगेले समाज बांधव आमगेले धानी आमकां आनीक सहाय करताची म्हण सांगून आमकां आनीक आशीस. ह्या विशयार आमी स्वाम्या लागीं अनेक वेळ आशिर्वाद मागता. कसं म्हळ्यार आमगेलें हें काम पूर्ण जालां जाल्यार धन रुपारी ಸ್ವಲ್ಪ आमकां उणी आसा. त्या रुपये तुमगेल्या आशिर्वादा निमती आमकां सकड काम जाता म्हण सांगून आमकां मस्त धैर्य आसा. स्वाम्यान तुमगेलो आशिर्वाद आमी केन्नाय मागता आसाची. हळद म्हणटा परत स्वाम्याक पादपूजा. विद्याधिराजतीर्थानां करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधिराजतीर्थानां करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये. वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा. जन परिपाल सदमला शुभकरा नत जन मन तोष सुखकरा आश्रित जन परिपाल सदमला शुभकरा नत जन मन तोष सुखकरा माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता विद्याधिराजयति कर संजाता वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर
विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा प्रतिपति पितदास सेवका बुधवरा प्रतिपति स्मृतिदात भयहरा रतिपति पितदास सेवका बुधवरा प्रतिपति स्मृतिदात भयहरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मोद विठ्ठल चरण कमल भ्रमरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता विद्याधीश कृपा सागरा विद्याधिराज प्रपत्तिः विद्याधिनाथं विजयाख्यरामं श्रीविठ्ठलं वीरमनाथनाथं कायेन वाचा मनसा भजन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये वेदान्तसच्छास्त्रपुराणनिष्ठं वेदान्तिनं रामपदाब्जभृङ्गं कारुण्यपूर्णं निजधर्मयुक्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये श्रीराघवेन्द्रं परितोषयन्तं श्रीशप्रियं सद्गुणशीलवन्तं तं पर्तगाळी सुयतिं गुणाढ्यं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये भूक्रोडभक्तं गुरुपुङ्गवन्तं स्मेराननं निर्मलशुद्धगात्रं विद्यार्थिसंसेयपदारविन्दं तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये श्रीरामनामामृतलेखयज्ञं गौडाख्यसारस्वतविप्रवर्यैः कृतं तु यत्प्रेरणया पवित्रं तं योगिवर्यं
शरणं प्रपद्ये तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये गङ्गोत्रीदामोदरकुण्डयात्रा भक्त्या कृता येन मुकुन्दप्रीत्यै गङ्गोद्भवाङ्घ्रिं सततं नमन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये जीवोत्तमो योऽभिनवेति वित्तः ज्योतिष्यतन्त्रागमकोविदश्च जीवोत्तमानन्दकुलोद्वहन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये श्रीकृष्णनारायण वासुदेवं सम्पूर्णप्रज्ञं परिपूजयन्तं श्रीद्वारकानाथकराब्जजातं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजतीर्थानां स्तोत्रं सम्पत्प्रदायकं विनिर्मितं गिरीशेन मध्वमाधवभक्तिदम् सीताराम सुंदर सुंदर अति सुंदर सीताराम सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम शक्ति सुंदर राम भक्ति सुंदर राम शक्ति सुंदर राम भक्ति सुंदर राम मेरे अंदर हृद कमल राम मंदिर राम मेरे अंदर हृद कमल राम मंदिर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर सुंदर अति सुंदर सुंदर अति सुंदर सीताराम सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम कार्य सुंदर राम सेवा सुंदर राम कार्य सुंदर राम सेवा सुंदर सुंदरांतर्गत श्री हरि रूप सुंदर सुंदरांतर्गत श्री
सुन्दर राम ध्यान सुन्दर राम नाम सुन्दर राम ध्यान सुन्दर सुन्दर अति सुन्दर सुन्दर अति सुन्दर सीताराम सुन्दर राम नाम सुन्दर राम ध्यान सुन्दर राम नाम सुन्दर राम नाम सुन्दर राम नाम सुन्दर राम ध्यान सुन्दर। मंगलं भगवान् विष्णुः मंगलं मधुसूदनः मंगलं देवकी पुत्रः मंगलं गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत् सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मने। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। मंदिराचे आढळित मंडळीनं हे सभा कार्यक्रमांतू हे कट्टडाच्या निर्माणाक ज्या लोकांना तांगेले सहकार नाजाल्यार तनुमन धनान ज्या लोकांना हांगा सेव केल्लो आसा तांकां आज ही स्वामेल्या उपस्थितींतू स्वामेल्या हस्तानाची तांकां आशिर्वाद तांकां मेळची तशी तांणी एक वेवस्था हांगा दवरले। त्या 89ची इतले वर्ष पर्यंत हांगा घडचे तसले भजनाचे कार्यक्रमांतू भजनाचे संकीर्तनांतू जे भायलचे गांवचे लोकांनी येवन गेनू त्या कार्यक्रमांतू तांगेले योगदान केल्लें आसा तांकां वैकेची तांगेल्या सुवर्ण महोत्सवाचे संदर्भारी तांकां उडगास करून स्वामेल हस्तेन तांकां प्रसाद दिवचे तसले एक कार्यक्रम सभा कार्यक्रम तांणी गांथून घेतले। हातूंत 2 विशय आसा, एक दान केल्ले आनी एक संकीर्तन केल्ले। आमगेले हातूंत अनेक रितीचे सत्कर्म सांगिल्ले आसा। एक स्वतः उपासन करची की देवाले स्तोत्र पाठ करची की होम करची की हवन करची की एक अंश, अनेक अंश कसन आसा दान करचे अंश। त्या वैके सत्कर्म ह्या वैकेची सत्कर्म। किंतु दानाच कसन महत्व की म्हळ्यार गौरवम प्राप्यते दानात न तू वित्तस्य संचयात म्हणून सांगता आमगेलांत की जो व्यक्ती पैसे दान करता त्या व्यक्तीक समाजांतू गौरव मिळता म्हणून सांगले। आज वैकेची आता आमगेले खंयचे चलता आसा, कलियुग चलता आसा। किंतु आज वैकेची दान शूर कोण म्हणून विचारले तुमी कोणाला नाव सांगताची? कर्णाल नाव सांगताची। कर्ण खंयच्या कालाचो? तो द्वापर युगाचो। कर्णान दान केले केन्ना? द्वापर युगांतू। आणि आता कसन चलता आसा? कलियुगांतू। किंतु आज वैके कलियुगांतू अत्यंत दानशूर जावन गेन आशिल्ले तसले व्यक्ती कोण म्हळ्यार ते कर्णाल नाव घेताचे। अंबानी अडाणी हागेल नाव घेतानाची कोणाला घेता आसाची? कर्णाल नाव घेता। तागेल केनकीची द्वापर युगांतू ताका पळयले हांवें, तुमी पळयले वै केन्ना? ताण दान केले तरी पळयले हांवें, तेही पळयले ना। किंतु कशी सांगता सच तुमी? तुमकां म्हालगड्यान सांगले, ताण कडेन आनीकड्याक सांगले, आनीकड्यान आनीकल्यान सांगले, अशी सांगत 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 आज वैकेची ते आमी गौरव कोणाक दिता आसाची? कर्णाक दिता आसाची। दानशूर म्हणले व्यक्तीक तेका गौरव कोणाक दिता आसाची? कर्णाक दिता। तो आमगेलो वटू ना, ताका आमी पळयले ना। तागेले द्वापर युगांत जाले, किंतु कलियुगांत वैकेची आज तागेलें नाव घेता आसा म्हळ्यार ताण केल्ले दानाक ताका आज वैके समाजांतू ताका गौरव मेळता आसा म्हण अर्थ।
आता पळया आजी नायक कुटुंबाचे मस्त लोक असाचे. फाल्यां मुक्कावील दिवसांतू हे करताना तांगेलें नांव पयलें आमी उडगास करून घेतात. कित्याक की म्हळ्यार हे सभागृह करताना तांणी हे जागो दान केल्ले म्हणून. केन्ना कितले वर्ष पर्यंत उडगास उरता. आजी आमी असाच आयकत असाच. फाल्लेक आमी ना जाल्यार वैकेची तांगेलें नांव मात्र समाजान तूं आयकत उरता की पुरुषोत्तम नायक तांगेल कुटुंबाचे लोकांन हे एक जाग दान केले. तांणी दान केले निमित्तान आमी हांगा सभागृह बांदचे जालें. कितले वर्ष पर्यंत मुकावील अनेक वर्ष पर्यंत ताण केले दानाचे उद्गार आज वैकेच आमी उडगास करतात. आज तरी उडगास करताची, मुखार वैकेच आमी उडगास करताची. त्यातून शास्त्रकारान सांगताना गौरवम प्राप्यते दानात नतु वित्तस्य संचयात म्हळ्यार खाली पैसे संग्रह करून दवरलेरी तुमकां गौरव मेळना. संग्रह केले तसले पैसे जर दान केले म्हळ्यार तुमकां आजीवन पर्यंत तुमगेले उडगासू लोक घेताचे. त्यातून एक सांगताचे गौरवम म्हणून सांगली खंयचे रितीर गौरव मेळटा दान केल्यार म्हळ्यार कितें रितान तूं सांगिल्लें आसा. तुम्ही केन्नाही पळया दोन तरेचे व्यक्ती आसाचे. एक सूर्य आसा आनी एक समुद्र आसा. किंतु सूर्याक ना मोडाक स्थान खंयचे दिलें आकाशार दिलें म्हळ्यार वयर दिलें. आनी समुद्राक खंय दिलें सकयल दिलें. समुद्र वयर ना मोड गुना. मोडाक स्थान वयर दिलें आनी समुद्राक स्थान सकयल दिलें. कित्याक समुद्राक वयर दिवें आशिल्लें मोड सकयल दिवें आशिल्लें चेंज करीत आशिल्लें. कित्याक चेंज केलें ना. थंय शास्त्रकार सांगता की त्याची गौरवम प्राप्यते दानात नतु वित्तस्य संचयात म्हणून सांगताना हे उदाहरण दितात. कित्याक की म्हळ्यार मोड कसन करता. आतां पळय आतां शेक्या दिवस आतां कसन करता. सूर्य उठू खंय खंय उदक आसा ते न्हंय जावो बांय जावो तळ जावो खंय खंय उदक आसा थंयतुल्यान सूर्य कसन करता ते उठू उदक तांडून घेता. एप्रिल की मे म्हयने की फेब्रुवारी मार्च टोटल उठूची उदक उठूची तांडून घेता. जून म्हयन्यान तूं मोड दिसता मोड जाता ते तांडील उदकानत कडेन मोड जाता. मोड जाले नंतर परतून ते तांडून घेतील कसन उदक आसा परतून कोणाक दिता खंयचे तुल्यान तांडून घेतले परतून तांकांची वापस दिता. मोड तो दवरून घेना. पयलीं एकदां तांडून घेता कडे पावसाळी टायमारी कसन तांडून घेतले त्याची परतून आमकां वापरचेक आमकां दिता. त्यातून एक सायड घेता आनी एक सायड दिता. समुद्र कसन करता खंय खंय तुल्यान आयल उदक आस पळय उठू संग्रह करत उरता. न्हंयन तुल्यान आयले ते संग्रह केले तळ्या तुल्यान आयले ते संग्रह केले पावसा तुल्यान आयले ते संग्रह केले. कोणाक दितवे कोणाक दिना. खाली संग्रह करत उरता. विना कोणाक दिवची तसले बुद्धी ना. समुद्राक घेवची मात्र बुद्धी दिवची बुद्धी ना. किंतु मोडा तशी न्ही. मोड कसन करता म्हळ्यार सुर्या कडच्यान तांडून घेता मोड करता परतून उदक जाले नंतर परतून आमकां दान करता. घ्या परतून तुमी वापराची म्हणून. त्यातून देवान कसन केलें गौरव दिताना त्या मोडाक खंय गौरव दिले ताका आकाशार दवरलो वयर दवरले. ताका वयर दिवन घेवन गौरव केले. समुद्र काही दिना खाली संग्रह करता म्हळ्यार ताका स्थान खंयचे दिले सकयल दवरले. जर तुमकां बरें स्थान जावका समाजान तूं बरें स्थान बरें गौरव जावका व्हड स्थान जावका म्हळ्यार तेन्ना समाजाचे खंयचे तरी एक बरें कार्याक तांणी असल दान कर्म केलें म्हळ्यार आजीवन पर्यंत तागेलें नांव आज पळया मस्त लोकांन दान केलें म्हळ्यार कितें स्वामेल येद्राक ते रामदेव वीर विठ्ठलाले उपस्थितीन तूं आयच्या दिवसाक तांगेलें नांव उद्गार करून स्वामेल हस्तेन तांकां गौरव केले. कित्याक केलें कित्याक की म्हळ्यार तांणी दान केलें म्हणून. किंतु त्या दानांत वैकेची एक विशेषता आसा. ते दान करताना वैकेची एक हुंड वैकेची अहमभाव मागेले म्हणले विषय उरना शिताय दान करका. कृष्णार्पण म्हणले नंतर तुमकां आनी त्या वस्तूक संबंध ना.
कृष्णार्पण जालें तुका आनी त्या वस्तूक संबंध ना. त्यातकून आमी केन्नाय म्हणटाना इदम न मम म्हणून गे न्हू आमी भटमाम सांगता अशी म्हण रे म्हणून. इदम न मम, इदम म्हळ्यार ह्या वस्तू आतां मागेल न्हय. इदम न मम, न मम म्हळ्यार मागेल न्हय. मागेल अहंकार मागेल उट्टूच हांवें सोण दिलें. तशें आसल्यार वैकेची केलो पंत कसं जाता की म्हळ्यार थोडेची तो मनांत दवरून घेतलेलो उरता. केलो पंत आमी मस्त पंत हाजे बद्दल सांगिल्लें आसा. खंय तरी भटमामाक आपयताची यजमान आनी यजमान ताका बरे पुडवे शालू दक्षिणा उठू घेवन न्हू तो यजमान भटमामाक दान करता. बरे पुडवे बरे शाल बरे ताका बॉर्डर आनी अशी लुटूची त्या भटमामाक दान करता. थोडे दिवस जाले नंतर परतून यजमान आनी भटमाम खंयची एक दुसरे कार्यक्रमाक भेट जाता गेली. भेट जालतना तो यजमान सांगता भटमाम हांव दिल्ले पुडवे न्ही वे म्हणून न्हू तो सांगता. परतून तो यजमान उडगास करता भटमाम हांव दिल्ले न्ही वे ते बॉर्डर हांवें दिले ते म्हाका उडगास आसा म्हणून सांगता. पळय केन्ना ते यजमानान ह्या वस्तू मागेल न्हय म्हणून घेवन केन्ना त्या भटमामा दान केले. भटमामा निसून घेवन परतून ते यजमाना गेलतना परतून तो यजमान कसं भटमाम हांव दान केलें न्ही वे म्हणून घेवन आनीक उडगास आसता का हांव दिल्ले म्हणून. त्यातकून ते उरनाशी उरका. दान करतानाच पळया आमगेल म्हणले विशय ना. दिल नंतर कृष्णार्पण तो फाल्याक भटमामान उज्ज्यान घाल्यार वैके यजमाना उरले नाशी उरका. नाजाल्यार ते यजमानान आनी कोणाक दान केल्यार वैकेची त्या यजमानान उरले नाशी उरका. कित्याक म्हळ्यार दित्तान आलोचन कर. तूं दित्तान आलोचन कर. दिल नंतर आलोचन करचें जायना. कृष्णार्पण जालें वे विशय संपलो. तदनंतर भटमाम हांव दिल्ली वस्तू तुमी आनेकल्याक दिले ना ते तूं उलोवचेक अधिकार ना. हांव दिल्ले पुडवे तुमी उदकांत घाले उलोवचेक तुमकां अधिकार ना. ताण कसने करेत ताण वापरेत ताण वापरनाशी उरयत ताण उज्ज्या घालेत ना ताण कोणाक दिवेत. किंतु कोण यजमानान दान केलें तदनंतर ताका उलोवचे अधिकार ना. त्यातकून ते सांगताची इदम न मम मागेल म्हणले अहंकार नाशीची दान कर का म्हणून. किंतु केलो पंता आमगेल्यान थोडेची ते अवशेष उरता हे मनुष्य बुद्धी. त्या निमित्तान सांगलें की दान करताना वैकेची केलो एक अंश आमी मनांत दवरून घेवका. किंतु केलो पंता एक पंत अशी अपेक्ष उरता हांव दान करता मागेल नांव घालता वे हांव दान करता मागेल हें करता वे ना हेंय करचेक जायना. कित्याक की म्हळ्यार ताण जावन विचारचें जायना. कोण दान करता पळय ताण जावन विचारचें जायना. कोणा तुमी दान दिता आसाची तांणी जावं कजेल घालो स्वयंपूर्ती जावन तांणी घालो. बट तूं विचारचेक जायना. तूं विचारचें गेल्यार कसन जाता की म्हळ्यार अपेक्षा आसा म्हणून जाता. ते दान म्हणून घेना व्यापार म्हणून घेता. दान म्हणलें विंगड व्यापार म्हणलें विंगड. व्यापारांत कसं उरता तुमी आतां खंय तरी एक जिन्सी आंगडी गेल्यार तुमी ताका पयशे दिताची तो तुमकां सामान दिता. ताका पयशेची अपेक्षा आसा हाका वस्तूची अपेक्षा आसा. तशी जर तुमी हें केलें हांव नांव घालता तूं दान करता म्हळ्यार हे व्यापार जाले वेव्हार जाले विना दान म्हणून घेना. जर कोणा तुमी दान केलें तांणी सांगलें तांणी तांगेलीतले घाले तेन्ना तुमगेले कसन अपेक्षा ना ते तांगेलीतले तांणी केल्ले. बट तुवें तांकां सांगून रेकमेंड करून घाल म्हळ्यार तेन्ना तें कसन जाता दान म्हणून घेना वेव्हार म्हणून घेता. कडेन तांणी घाले ते प्रॉब्लेम ना. ना तांणी सन्मान केले कोणें तांणी स्वयंस्फूर्ती जावन सन्मान केले तेन्ना दोश ना. तूं स्वता विचार घेवन करून घेता जाल्यार हांव दान केलें म्हाका सन्मान करूं का म्हाका हें करूं घेवं का म्हळ्यार तेन्ना तुगेलें तें अपेक्षा आसा म्हणून घेता विना दान म्हणून घेना. तुमकां दानाचें फल तुमकां प्राप्त जायना. तातूंत दान आनी करतना हे उठूचें आमी आलोचन करपा पडटा. तिसरें कसन की म्हळ्यार अशीच एकल्यान हें केल्लें कोणकी एकल्यान अशी देणगी विचारचेक गेलतना ताणें विचारलें की 1 लाखा वयर कोण दान करता तांगेलें नांव बोर्डार घालता म्हणून सांगलें. ते देणगी कोण विचारचेक गेलो ताणें तशी सांगलें उद्गार केले 1 लाखा वयर कोण घालता तांगेलें नांव बोर्डार घालचें म्हणून.
जायतं म्हणून ताणें आयकलें कोण दान करचे व्यक्तीन आसा आयकलें ताणें भितर गेलो भितर वचून घेवन एक चॅक बरोवन घेवन ताका हँड ओवर केलें हँड ओवर केले तेन्ना तो चॅकारी एमावंट कितले आशिल्ली की म्हळ्यार 99,999 रुपीज आशिल्ले कडेन ते देणगी घेताले व्यक्तींच्या आनी 1 रुपया घेतल्यार तुमगेलें नांव बोर्डार येता आशिल्लें म्हागेलें नांव बोर्डार येवचें नाका म्हळ्यार कितें इतलें दिलां हांवें म्हूण सांगता म्हळ्यार अशी दान करतना त्या लोकांक वैके कळनाशी उरका ते लोकांक वैकेचे गुप्त म्हणून सांगतात केलो पंत कशी उरता की म्हळ्यार दान केल्ले उजव हातान दान केलें दाव हाताक कळनाशी उरका म्हणून सांगितलं आसा तूं दान केलें उरतालें किंतु तूं गोतच न्हय ते तुगेले दाव हाताक वैके कळनाशी उरका म्हणून सांगता त्या न्हयशीची आपल्याला स्वता बायलीक वैके सांगनाशी उरका म्हणून वैकेची सांगता म्हळ्यार गुप्त दान म्हणून सांगताची केलो विशय गुप्त दवरून घेवका आनी ते सांगनाशी उरका दान इत्यादी कर्म किंतु केलो पंत कसं जाता आमी ते सांगून घेताच आमी कितें सांगता आसा की म्हळ्यार आमी सांगून घेताची किंतु फळ तुका मेळना न्ही प्रॉब्लम आमी ते तूं गांवभर सांगता गांवभर ताजे बद्दल होगळी करूसून घेता होगळी करूसून घेतल्यार उठू वही बट दानाचें फळ मेळका की ना तें मेळना कित्याक की म्हळ्यार तूं अशीची सांगत बसल्यार ताचें फळ ना त्यातकून दान शूर कर्ण कित्याक म्हणचें कारण आतां सांगता म्हळ्यार कित्याक की म्हळ्यार तुमकां तसो अर्जुन ताका मस्त अहंकार मदें मदें केलो विशयाक ह्या विशयान तो हांव श्रेश्ठ मस्त तितले तागेले अहंकार आशिल्ले तेन्ना तो अर्जुन सांगता की हांव वैके दान करता तर म्हाका कित्याक दानशूर म्हणून म्हाका म्हणनाची कर्णाकची दानशूर म्हणून कित्याक सांगताची म्हणलें एक ताका संशय आशिल्लो कडेन कृष्णान ताका कळ कांबळ कितें एक उपाय काडलो ताणें सांगलें पळय दोगी लोकांक भांगरा गुड्ड दिता तुका एक भांगरा गुड्डो आनी कर्णाक एक भांगरा गुड्ड दिता तूं कसन करचें कर दान कर म्हणून तेणें सांगलें जायत म्हणून अर्जुनाक भांगरा गुड्ड दिलें कृष्णान ताण कसन केलें की म्हळ्यार खंयच्या गांवांत ते भांगरा गुड्ड आशिल्लो प्रती त्या गांवचे उटू लोकांक आपयलें ताणें एक व्यक्तीक वैके सोडना अर्जुना प्रती एक लोकांक आपूण घेवन एक 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 किलो बरं भांगर दिवचें चाल केलें आतां तुमी आलोचन करताले आमकां वैके तसलो भांगरा गुड्ड मेळ्ळें आसल्यार बरें आशिल्लें भांगरा रेट वाडता आसा ते तेन्ना कालाच म्हळ्यार आतां कालात न्ही तेन्ना अर्जुनान कसन केलें की म्हळ्यार प्रती एक लोकांक आपयलें एक 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 किलो भर दिलें ताण कितलें दिलें पळया तितलें दिवन जाले नंतर वैकेची भांगरा गुड्ड खाली जालें ना आनीक तितलेंय आसा कितलें ताणें देवान भांगरा गुड्ड दिलें पळय तातूंत थोडे मात्र गेले विना आनीक तितलें कितलें की व्हड भांगरा गुड्ड थंय आसा आनीकची खाली जालें ना हे सायड कृष्णान कर्णाक भांगरा गुड्ड दिलें हे पळय भांगरा गुड्ड घे तूं कोणा म्हणून दान कर म्हणून सांग कर्णान कसन केलें की म्हळ्यार वाटेर वच्चे कोणाकी एकल्याक आपयलें अर्जुनान कसन केलें गांवचे ओटू लोकांक आपयलें आनी ओटू लोकांक थोडे थोडे दीत गेलो कर्णान कसन केलें की म्हळ्यार खंयची वाटेर वता आशिल्लो कोणकीची ताका संबंध वैके ना कोण कितें कसने गोतना कोणकी एक गरीब वता आशिल्लो अशी आपयलें ताका हे कसने म्हणून विचारलें भांगरा गुड्डो घे तुका दान करता घे आनी वच म्हणटा डिफरन्स कसं नाही अर्जुनान कसं केलें की म्हळ्यार गांवचे ओटू लोकांक कळ कांबळ कितें हांव दान करता आसा म्हळ्यार कळ कांबळ कितें थोडे दीत गेलो ताणें एकल्याक दिवेत आशिल्लें अर्जुनान दान करचें आसलें एक व्यक्तीक दान करीत आशिल्लें दिलें ना ताका थोडेची म्हाका हाजेन कशें प्रयोजन जावका म्हळ्यार कितें गांवचे ओटू लोकां आपूण हांव दान करता आसा म्हळ्यार कळची कितें ताणें कशें केलें ओटूची दान करत गेलो कर्णान तशें केलें ना गांवचे लोक आपूच की ते हे कसने ना खंयची एकलो रँडमली म्हणटा पळय कोणाकी एक लायलो ताका धरलें हे कृष्णार्पण म्हणून घेवन ताका दान दिवन घेवन तो मुखार सरलो ताजे बद्दल हंग दवरून घेतिल्लें ना ताणें अर्जुनान ताजेन कसने तरी एक प्रयोजन जावका म्हळ्यार कितें ताणें हें करून घेतलें
करणानं म्हाका ताजें प्रयोजन नाका, म्हाका दान करका म्हणटा दान केलें जालें. अशी दान करताना अपेक्षा करना अशी उरका, नाजाल्यार फाल्याक ताजें प्रयोजन जावका म्हणून आमी दान केलें म्हळ्यार तें दान म्हणून घेना. हां, दुसऱ्यान कोणें तरी सांगलें, दुसऱ्यान कोणें तरी सांगल्यार तेन्ना तुगेलो दोश न्हय, ते तुगेलो दोश न्हय. तूं हें जावका म्हणून सांगत गेल्यार तेन्ना ते तुगेलो दोश घडटा. आमी कित्याक सांगता आसा की म्हळ्यार जर तुमी दान केलें आसल्यार तर दानाचें संपूर्ण फल जावका जाल्यार हे नियमावळी पालन करता पडटा. ना जाल्यार तुमी सांगिल्ले तशीच वेव्हार जाता, व्यापार जाता, तुमी सांगून घेतले तसल्यार दानाचें फल तुमकां मेळना. अशी दानाचें महत्व कलियुगांतू सांगिल्लें आसा. ते न्हयशीचे कितले कलियुगांतू दानाचें महत्व सांगिल्लें आसा तितलेच नाम संकीर्तनाक भजनाक वैकेची सांगिल्लें आसा. हांगा हे राम मंदिर आरंभ जावचे कसन म्हणून आसा की म्हळ्यार श्री राम भजना मंडळी म्हणून हांगा आरंभ जाल्ले. कडेरी प्रभू रामचंद्र देवाल हांगा स्थापन जाले. कडेरी हांगा उत्सव मूर्ती गोपाल कृष्ण देव वैकेची हांगा विराजीत जालो. अशी एक एक निमित्तान कार्यक्रम हांगा वाडत गेले. पयलीं आरंभ जाले खंयचुल्यान नाम संकीर्तन भजना रुपारी आरंभ केले. तुमी भजन 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 करत करत देव वैके येवन गेवन पाविल्लो आसा. पयलीं देव आयिल्लो न्ही, देव कडेन आयिल्लो. कित्याक आयिल्लो? कित्याक की म्हळ्यार देवान सांगिल्लें आसा नाहम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेति च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद म्हणून सांगिल्लें आसा. नारदाक नारदू कृष्ण परमात्मा विचारता तुगेलो अत्यंत परम भक्त कोण म्हणून. तेन्ना तो सांगता नाहम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेति च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद म्हणून सांगता. हांव वैकुंठांत वास करना, ना कोण साधू संत योगी म्हणून आसाची तांगेले हृदय कमलांत वैके हांव वास करना. मत भक्ता यत्र गायन्ति मागेल भक्त मागेल भजन मागेले नामस्मरण खंय करताची हांव थंय वास करता म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी तागेले नामोच्चारण खंय घडता आसा मितबैलांत घडता आसा निमित्तान मितबैलांतू रामदेव हांगा येवन घेवन पाविल्लो आसा. कित्याक म्हळ्यार तुमी गायन केलें, तुमी नामस्मरण केलें, तुमी संकीर्तन केलें, तदनंतर प्रभू रामचंद्र देव येवन घेवन हांगा स्थापीत जालो. सो अशी नाम संकीर्तनाक महत्व दिल्लें आसा. कलियुगदळी हरी नामव नेनेदरे कुलकोटिगळु उद्धरिसुवेवो म्हणून सांगलें. किंतु तुमगे लेखान कसन अर्थ की म्हळ्यार कलियुगांतू ते नामस्मरण केल्यार कुलकोटी उद्धार जाता म्हणून पुरंदरदासान सांगलें म्हणून तुमगेले वैरचे अर्थ. कलियुगदली हरिनामव नेनेदरे कुलकोटिगळु उद्धरिसुवेवो म्हणून सांगलें. थंय जर तुमी सम आयकून घेतल्यार तेन्ना कळटा. तुमगे लेखान कशें न्हय आज हांव कलियुगांतू नामस्मरण केलें मागीर कुलकोटी उद्धार जाले म्हणून लेखताले. एक्चुली तुमी अशी अर्थ करून घेतले, किंतु तो चॅलेंज करता आसा. पुरंदरदासू तो चॅलेंज करता आसा कलियुगांतू तुमकां जर देवाले नामस्मरण केल्यार कलियुगादली हरी नामव नेनेदरे नेनेदरे म्हणून सांगलें. आतां कशी नेनेदरे ते एक म्हत्वाचें न्ही. आमी कसकी संध्यावंदन करत आसतना आमकां खंयची उडगास येता. संध्यावंदन करत आसतना तागेले विकेट गेले वे म्हणून एकदम उडगास येता. ना आमी कामां बसले तेन्ना थंय सिरियल चाल जाले वे म्हणून बायलांक उडगास येता. आतां हे नेनेदर अशी नेनेदर तरी कुलकोटी उद्धार जातवे जायना. तातूंत तो पुरंदर चॅलेंज करता आसा की जर कलियुगांतू जर तर तुमकां शुद्ध जावन घेनू कसने दुसरे विशय चिंतन यानाशी जर तागेले स्मरण जाल्यार मात्र कुलकोटी उद्धार जाता म्हणून तागेले अभिप्राय विना मदे मदे कसकी काम करतना कसकीची देवाल नामस्मरण करता दुसरं कसन चिंतन आयल्यार तेन्ना कुलकोटी उद्धार जावचे डावट. तेन्ना आमगेले विचार नाकात. कित्याक की म्हळ्यार शुद्ध भावन जावका शुद्ध आचार जावका
तसल भक्ती जाव का त्यांना मात्र देव आमकां तशी उद्धार करून येवन दिवेता. ना जाल्यार प्रयोजन कशी. आमी संध्यावंदन करतना आमकां खंयची विशय उडगास येता. हांगा लोक बशिल्ले आसाच. हांगा लोक बशिल्ले आसतना आमकां आनी कस की आज सांजेर क्रिकेट आस न्ही, आज सांजेर IPL जाता आस न्ही, ताजे उडगास चाल जाता. सो अशी दुसरे विशया चिंतन देवाल नामस्मरण जातना आयल्यार तेन्ना उद्धार जावचें कठीण जाता. देखून पुरंदरदास सांगता कलियुगांत तूं खाली नामस्मरण केल्यार उद्धार जाता म्हणून सांगलें. किंतु तें नामस्मरण येवचें कठीण म्हणून गे न्हू तो सांगता आसा. शुद्ध जावन घेवन या ना. तुमी जर 1 तास जप करता म्हणून घेवन बसल्यार वैकेची मन खंय तुलें खंय पावता म्हणून तुमकां गोत आसा. त्या निमित्तान तो पुरंदरदास आमकां एच्चरिके करता आसा की कलियुगांत तूं केवल हरिनाम स्मरण केलें कुलकोटी उद्धार जाता. बट कलियुगांत तशी नामस्मरण करची बुद्धी येवची कठीण आसा म्हणून तो सांगत आसा. आमी लेखले हरिनाम स्मरण केल्यार उद्धार जाता उद्धार जाता उद्धार जाता. बट ताजे अर्थ विपरीत आसा म्हणून आमकां गोतना. ते एक जालें. ते न्हयशीची देव भक्ताचेर कितले मोग दवरून घेतल्या म्हणून न्हू तुमी आलोचन करा. एक पंता देवाक विचारता की तुगेले अत्यंत श्रेष्ठ भक्त अत्यंत मोग तू कोणा करता म्हणून विचारता. आशिल्ल्यान तू श्रेष्ठ व्यक्ती कोण तुका म्हणून विचारतना तेन्ना हरशीची एक संदर्भ येद्राक हाडता. आशिल्ल्यान व्हड कोण आमकां कसन दिसता. आमकां कसन दिसता जाग दिसता, भूमी दिसता. सो आमगे लेखान कसन व्हड भूमी अत्यंत व्हड विशाल आसा म्हणून दिसता. किंतु भूमी व्हड आसवे न्ही. ताजे किंता व्हड कोण आसा. ताजे किंता जास्त उद्दाक समुद्र ते अत्यंत विशाल आसा. भूमंडल आमकां व्हड दिसता वय. किंतु ताजे किंता विशाल जावन कोण आसा. समुद्र व्हड आसा म्हणून दिसता. सो भूमी किंता अत्यंत विशाल जावन कोण आसा. समुद्र आसा म्हणून तुमी निश्चय केले. किंतु ते समुद्र एक संदर्भारी अगस्त्य मुनी म्हणून तुमी आयकल उरताले. ते अगस्त्य मुनीन कसन केले ते सर्व ही समुद्राचे उद्दाक कसन केले ताणें पान करून घेतले. तशेंच कोण व्हड जालो समुद्राकिंता. अगस्त्य मुनी व्हड जाले की ना. कित्याक की म्हळ्यार ताणें संपूर्ण समुद्र पान केले म्हळ्यार कोण व्हड जालो तो अगस्त्य मुनी व्हड जालो. भूमीकिंता समुद्र व्हड जाले. समुद्राकिंता अगस्त्य मुनी व्हड जालो. कित्याक की म्हळ्यार ताणें संपूर्ण समुद्राची पान करून घेतले. तसल तो अगस्त्य मुनी आतां कसन जावन घेवन आसा. एक नक्षत्र जावन घेवन एक नक्षत्र जावन घेवन खंय शोभायमान जाता आसा. आकाशांतू शोभायमान जाता. तशें आसल्यार अगस्त्य मुनीकिंता कोण व्हड जालो. आकाश व्हड जालें. भूमीकिंता समुद्र व्हड जालें. समुद्र अगस्त्य मुनीन पान केले निमतान अगस्त्य मुनी व्हड जालो. अगस्त्य मुनी आतां खाली एक नक्षत्र जावन आकाशांतू हळवत आशिल्ले निमित्तान ते आकाश व्हड जालें म्हणून दिसलें. त्यातून पंचांगांत तुमी पळया अगस्त्य उदय अगस्त्य लोप हा म्हणून समुद्रांतू पंचांगांत बरयतात. जर तुमी केन्ना लक्षांत घाल्यार पळया अगस्त्य नक्षत्र उदय हा अगस्त्य नक्षत्र लोप हा म्हणून येता. तसले अगस्त्य नक्षत्र आतां सानाची एक नक्षत्र जावन आकाशांतू हळवत आस निमिशान आकाश व्हड जालें म्हणून सांग. किंतु ते आकाशाकिंता आनी खोड आसा. कोण म्हणटना वामन अवतार घेतितना तेन्ना त्या वामन रुपान तागेले 3 पाद. एक पादान ताणें संपूर्ण भूमंडळ ताणें हें केलें. आनीक पादान संपूर्ण आकाश मंडळ ताणें आपल्या पांयाक अतिक्रमण करून घेतलें. तशें आसल्यार त्या आकाशाकिंत कोण व्हड जालें. ते वामन देवाल पांयू व्हड जालो म्हणून अर्थ जालें. भूमीकिंता समुद्र अगस्त्य मुनी पान केलें म्हणटा. अगस्त्य मुनी एक नक्षत्र जावन आकाशांतू हळवत आशिल्ले निमित्तान आकाश व्हड जालें. आकाश ते वामन अवतारांतू वामनान आपल्या पांयान अतिक्रांत करून घेतिल्ले निमित्तान वामनाले पाद व्हड जाले म्हणून जाले. किंतु त्या पादा लेगी
त्या पाया लागी कोण वताची? आम्ही सर्व ही लोक त्या कोणाला आश्रय कोण घेतलाय? त्या देवाला पादकमलाचेर वचून आमगेल कष्ट की, आमगेल दुःख की, आमगेल सर्व ही चिंता आम्ही कोणाला घालताची? त्या पायाला, देवाला पाया मुळान तू आम्ही दवरतात. तुम्ही उलयताना कशी सांगताची? स्वाम्याला पाय मुळान दवरता, देवाला पाय मुळांत दवरता. म्हणजे देवाला पाय कोण अतिक्रमण कोण कोण घेऊन बसले? आम्ही सर्व ही जन आम्ही त्या देवाला पाय धोरण घेऊन बसले. तसेच कोण होड जाले? देवाला भक्त होड जाले म्हणून घेऊन जाले. त्यातून देव सांगता ना भूमी होड असा, ना आकाश होड असा, ना अगस्त मुनी होड असा, ना आकाश होड असा, ना मागेल पाय होड असा. मागेल पाय धरील तसले मितबैल गावांत तशील तसल मागेल जन अत्यंत होड त्याची मागेल श्रेष्ठ भक्त म्हणून घेणू देव सांगता. त्यानिमित्तान जे व्यक्ती देवाला नामस्मरण करता, जो व्यक्ती देवाला भजन करता, जो व्यक्ती ते देवाला पायमुळांत वचून त्या देवाला पाद तलवंत वचून घेन तागेल आश्रय कोण घेता तोची होड जाता आणि त्याची व्यक्तीक देव अनुग्रह करता. तसले एक अवकाशू तुमगेल म्हालगड्यांनी 64 वर्षा पहिले तुमकां हांगा अनुग्रह केले. तसल प्रभू रामचंद्र देव हांगा विराजित जाल्लो आसा. गोपाल कृष्ण देव उत्सव मूर्ती जावन घेवन तुमकां हांगा प्राप्त जाल्लो आसा. तशें आसतना मितबैलकारांनी आपले जीवन धन्य करच तसले एक अवकाशू तुमगेल म्हालगड्यान तुमकां अनुग्रह केले. आणि तसले एक संदर्भांत तूं परगांवतल्यान वैकेची लोक येवन घेवन हांगा सेवा रुपारी ते प्रभू रामचंद्र देवाले आणि गोपाल कृष्णाला सेव करत आसाची. त्या निमित्तान तांकां वैकेची स्थानमान तांकां प्राप्त जाल्लो आसा. आणि आयच्या दिवसाक जे लोकांना हे एक आमगेले सभागृहाचे उद्घाटन कितेरी ना जे सभागृह जावका म्हळ्यार कितेरी मस्त लोकांनी दान केल्लो आसा. तांगेले वैयक्तीक जिवनांतू तशी परगांवतल्यान आयिल्ली तसल्या भजना मंडळी तांगेले वैयक्तीक जिवनांतू तशी मितबैलांत आशिल्ले तसले समाज बांधव तांगेले वैयक्तीक जिवनांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत उरो अशी आमी देवचरणी आणि गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेले आशीर्वाद परभाषणाचे आमी मंगल घडयताची. श्री कृष्णार्पणमस्तु.